रायांच्या पहिल्या पुस्तकांतलें वाचप. समारियाच्या राया आहाबाच्या रावळेरा बदलेट जेजरेलाच्या नाबोताचो एक दाटा मळो आसलो. आहाबान नाबोताक म्हळें, तुजो दाटा मळो म्हाका दी. तो म्हज्या घरा बदलेक आसा देखून हांव तो तरकारे बाग करतां. हांव तुका ताच्या बदलाक ताचे प्रास बरो एक मळो दितां, वा तुका पसंद तर पयशांनी हांव ताचें मोल तुका दितां. पूण नाबोतान ताका जाप दिली, हांवें म्हज्या पुर्वजांचें दायज तुका दिवंक सर्वेस्पर निर्मिना जावं. आहाब कंतीन आनी रागान बरोवन घरा गेलो, कित्याक जेजरेलाच्या नाबोतान ताका म्हणलें, म्हज्या पुर्वजांचें दायज हांव तुका दिवचो ना. तो आपले काटेर आड पडलो, ताणें आपलें तोंड वणटीचे कुशीन गुंडायलें आनी तो जेवंक आयकलो ना. ताची पतीन जेजेबेल ताचेशी आयली. तिणें ताका म्हळें, कित्याक तूं इतलो कंतिश्ट आनी कित्याक तूं जेविनाय? ताणें तिका जाप दिली, जेजरेलाच्या नाबोता कडेन हांव उलयलों आनी हांवें ताका म्हळें, पयशांक तुजो दाटा मळो म्हाका दी, वा तुका पसंद तर ताच्या बदलाक हांव तुका दुसरो एक मळो दितां. पूण ताणें म्हळें, म्हजो दाटा मळो हांव तुका दिवचो ना. जेजेबेलान ताचे पत्नीन ताका म्हळें, तूं इस्रायेलाचो राय वैगी न्हय. उठ, जेव आनी खुशाल जा. जेजरेलाच्या नाबोताचो मळो हांव तुका दिवयतली. देवाचें उतर हें. सर्वेस्परा मुझे रुदान ऐकून घे. सर्वेस्परा मुझे रुदान ऐकून घे. मुझे विनवणेक तूं कांदी. सर्वेस्परा मुझे रुदान ऐकून घे. मुझ्या बोब्याच्या तळ्याक चीत दी. मुझ्या राया मुझ्या देवा. सर्वेस्परा मुझे रुदान ऐकून घे. वायटान सुमो करपी देव तूं न्हय. कोट्यांचे वारे लेगून तुका जायना. गर्वी तुजे मुखार आपली बडाय दाखोवंक सकना. अर्दम्या कांट्यान फोटकेऱ्यांचो तूं नाश करताय. सर्वेस्परा मुझे रुदान ऐकून घे. सर्वेस्परा मुझे रुदान ऐकून घे. हालेलुया, 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 हालेलुया. मार्ता, तू सबार संगती विशान कंथुस्को करना साय.
पूण गरजेची एक मात मोरीन बरो वांटो विंसून काडला. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ अर्थ. आपणाक सर्गी घेवचे दीस लागीं पावले म्हणटच जेरुसलेमाक वेचन्स म्हणून जेजून दृढ मन केलें. जेजू आनी ताचे शिस पयन करून वेताना एक हळ्ळेक येवन पावले. थंय मार्था नांवाची एक स्त्रियेन जेजूक आपल्या घरांत घेतलो. तिका मोरी नांवाची एक भयण आसली आनी ही सोम्याच्या पांयां बसून ताची शिकवण आयकताली. पूण मार्था जायती सरबराय करच्यार पडली आनी जेजू सरशी येवन म्हणाली, सोम्या, म्हज्या भयणीन म्हाका एकलेकच वाव व्हरूंक सोडलां. हाचे विशांत तूं कांय खबरेर नाय मू. तिका चिक्के म्हजे कुमकेक येवंक सांग म्हूण. पूण सोम्यान तिका जाप दिवन म्हळें, मार्था मार्था, तूं साबार संगती विशांत खंत हुस्को करनासाय. पूण गरजेचें एक मात्र मोरयेन बरो वांटो विंचून काडला आनी तिचे लागसो तो खाण व्हरनात. देवाचें उतर हें. जेजू थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयण्यानो, सुम्या जेजू क्रिस्ताची शांती तुमचे सवय आसूं. उतरनाटो वोसू उर्बेस्त आनी तशेंच कुटुंबांती सकाळां सांगाता बरसतलो. आनी अचानक एक दीस खबर आयली, तांच्या फ्लॅटांतल्या 7व्या माळयेर थावन तो सकयल उडता आनी जीवघात करून घेता. कित्याक अशें जालें म्हणून चिंतूंक घरच्यांकी आनी हेरांकी बारीस कश्टांची गजाल जालें. हांसून खेळून आसो तांचो मोगाचो पूत कित्याक जीवघात करी लागलो. तशेंच आमी पळयता, पत्रांनी आमी वाचता कितलीं युवा जनां जीवघात करून घेतात. अनेका कुशीन आमी पळयता एका विद्यार्थी आपल्या शिक्षकाचो बेश्टायता. ताका खालें बोधबाळ सांगिल्ल्याक सुरी घालता. आनी एक आमी पळयता एक विद्यार्थी आनी एका ताच्या सांगाती विद्यार्थिनीक मारता, गायी करता. कित्याक म्हळ्यार तो तिचो मोग करता पूण ती तसो मोग करिना. आनी एक कडेन आमी पळयता एक स्त्री आनी एक चली तिच्या सांगाती आनी एक चलयेचेर एसीड उडयता. कित्याक ती चली तिणें मोग करच्या तरणाट्या सांगाता आसा. अशें साबार गणितां आमी पत्रांत वाचता आनी वाचून आमच्या मतींत कित्याक सवाल येता, कित्याक अशें जाता, ही भुरगीं कित्याक अशें करतात. पापा फ्रांसीस 2022 वर्सा मेच्या 26 तारखेर रॉब एलिमेंटरी स्कूल टेक्सास US थंयसर एका भुरग्यान इस्कॉलांत शूट करून 18 वर्सांचो भुरग्यान शूट करून सुमार जाणांक ताणें लगर्स काडले. 19 जाणां
भुरगीं थंयसर मेल्लीं आसात. पापसाहेब म्हणटा म्हजें काळीज रडटा, माय हार्ट इज ब्रोकन, हे संगत पळोवन. आनी आमकां गडितां आयकत आसतना आमकां आमचें काळीज रडटा. आनी त्या भुरग्यान कित्याक तशें केलें म्हणटना त्या भुरग्याक क्लासींत बुलिंग म्हणटात, ताका हेरांनी ताका इल्लेशें नकलां पुरो केल्लीं आसात. त्या रागान ताणें 19 भुरग्यान जिवेशीस मारिल्लें आसा. सकट संगत्यो आमी पळयत आसतना मनशांची भोगनां भावनां ती कशें परिणाम घालतात, ताजी फावती वाडावळ जायना जाल्यार कशें ताच्या जिवाक आनी ताच्या हेरांकय बाधक करूंक शकतात म्हणल्यार आमकां कळटा. आमच्या जिणेंत मोगाच्या भावा भयणीनो भोगनां भावनां आसात, पूण ही भोगनां आनी भावनां आमी फावत बरी ताची नियंत्रण आमी करिना जाल्यार ते आमकां आमच्या कुटुंबाक आमच्या शेत समाजाक सयत बादाक हाडटा. कोविड पिडे वेळार सबार संगत्यो घडल्यो, तातूंतली एक घडीत सबार घडितां घडिल्ल्यांत आसात युवजनांचेर आनी भुरग्यांचेर परिणाम पडलो आसा. तांणी तसली परिस्थिती फूड केल्लीच ना. तांच्या आवय बापाय सांगता, कुटुंबां सांगता ती आसली आनी तांच्या इश्टां सांगता ती आसली, पूण एक सुरपणान वेळ करशिल्लोच ना. आनी देखून असल्या स्थितींत तांकां दाबाव स्ट्रेस चड जावचो भुरग्यांचेर व्हड परिणाम पडला म्हणटात. आनी हे ट्रॉमा हांतले भायर येवंक सबार जाणांक कश्ट जातात. आमी तशेंच असल्या परिस्थितींत भायर येवंक आमी कश्ट जाता. तशेंच पिडा शिडा कश्ट अनवरां आमच्या आयिल्ल्या वेळार ती भोगनां भावनां आमची आमकां फिलिंग्स आमकां दूख येतात आनी तांतले भायर येवंक आमी कश्ट जाता. आमकां सबार तरांची भोगनां आसात. आमकां आमी संतोश भोगता, दूख आसा, बेजाराय आसा, शांत समाधान आसा, जिणेंत उल्हास, तशेंच राग मोग मोसोर बरेपण सबार तरान आमचे ते आसात. पूण ही सकट भोगनां आमी कशें आमच्या मुठीन दवरून आमी नियंत्रण करता ताचेर हुंदोन आसा. कशें जेजू जनवायेन आनी कुडीन वाडलो तशेंच आमी केवल मथीन मात वाडल्यार जनवायेन मात वाडल्यार पावना, ह्या कुडीन मात वाडल्यार पावना. आमचे समग्र इंटग्रल वाडावळ जायजय. पवित्र पुस्तकच आमकां थोडी सुचना दिता आमी कशें आमची भोगनां भावनां दवरूं जाय म्हणून. 3-4 पवित्र पुस्तकांतले उल्लेखच आमकां आदार जातले ह्या विशीं समजून घेवच्याक. सांबावलो पिलिपिकारांक बरोवन म्हणटा 4थ्या अध्यायांत 6 आनी 7व्या वळीचेर सांबावलो म्हणटा, कसलोच खंत हुस्को धरी नाकात. हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा. तो वेळो आमचे जनवायेन आटापोवन नजो जाल्ले तें देणे. देवाचें समाधान तुमची काळजां आनी तुमची मोना क्रिस्त जेजूच्या एकवटांत शाबीत राखतलें. देवाचें समाधान तें आमची काळजां आनी आमची मोना क्रिस्त जेजूच्या एकवटांत शाबीत राखतलें. मुखाच्या भवनां आनी भयणीनो, उद्वेग तशेंच आमच्या खंत बेजाराय आमकां आसा, पूण ह्या वेळार देवाचेर भरवोसो पातयेनी आमकां निराशी करिना. सबार संगती आमच्या चिंतपाच्या की वयर आसात. सकट आमच्या चिंतपाचेर लॉजिका प्रकार म्हूण आमी चिंतचे आसा. हांवें चिंतले बरी जायजे, हांवें चिंतले बरी सबार संगती घडना, ताच्या सडीत तरान करतात. पूण एक संगत आमी चिंतिनातले आमच्या जनवायन आटापोवन नजो जाल्ले तें देणे खंयचें देवाचें समाधान तें आमकां लाभता. सांबावलो ते स्वस्थ सांगता. आनी हें देवाचें समाधान आमची भोगनां भावनां तें नियंत्रण दवरूंक आमकां आदार जाता. जेन्ना मागण्यांत आमच्या सकट आमचो खंत हुस्को आमी मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक आमी उबारता आसतना मिसाचें बलिदान, तशेंच घरची मागणी, आमची सदांची मागणी, तशेंच उपकारी मनोभाव दाखोवचो.
मेळिल्ल्या हर एका संगती खातीर देवाक अर्घां दिवचे ल्हान ल्हान संगती आमच्या जिवानां मस्त बरेपण आसा तसले पॉझिटीव आमचे आउटलूक आमकां तसले सकारात्मक चिंतप आमकां खंत आमची पयस करूंक शकतात आमचें तें एक बरें मन आसा करता मुनियो प्रोवर्ब्स हांगासर आमकां एक वाचूंक मेळटा 15व्या अध्यायान 13वी ओळीचेर आमी वाचता संतोश भरीत काळीज मुखामळ पसजळ अशें करता पूण काळजांतली खंत आत्म्याचेर भार घालता सबारपोटी आमी मनशाचें तोंड पळोवन सामकां तांची बेजारायन आसात दुकान आसात म्हूण कळटा थोड्यांक तसली तोंडां पळोवंक तूं संतोशान हांसोन आसलें तोंड पळोवंक बेजाराय जाता देखून हुशार कसो हांवें म्हणटाना बरो आहा म्हळ्यार कॅर करना बरो ना म्हळ्यार संतोश पडटा थोड्यांक पूण हांगासर संतोश भरीत मुखामळ काळीज आमचे मुखामळ संतोश भरीत काळीज मुखामळ पसजळ अशें करता काळजाक आनी बोगणांक गांस आसा देखून आमी काळजाच्या रुपार आमी दाखयता आमची बोगणां तेच्या काळीज पिनलें काळीज शिनलें काळीज सोम्याचें काळीज तांचे पासून ताच्या लोकांक पळोवन ते गोवळी नातल्ले बरी आसले तेचें काळीज रडलें अशें आमी म्हणटा आमी आयकता काळजाक देखून आमची बोगणां आमच्या काळजाक आमच्या कुडीक बादाक करतात जेन्ना आमचे थंय संतोश आसा आमच्या तोंडाचेर प्रकाश आसा उल्हास आसा जिवांत एका रितीचो उल्हास आसा पूण हो उल्हास येजे जाल्यार आमचे मनोभव तशें आसूंक जाय आमचे आउटलूक संतोष म्हळ्यार जॉय ते कितें देवातय आमी संतोष पावोवंक जाय सीक जॉय इन द लॉर्ड देवातय संतोष आसूंक जाय वस्तूंतय आनी तशेंच आमच्या हेर संवसारी संगतींतय मात्र आमकां संतोष मेळटा म्हण आमी राखता जाल्यार आमी निराशी जातले पूण सोम्यातय केन्ना आमी संतोष भोगूंक शकता मागण्या मुखांत तशेंच हेर संगतींनी देवाचें उतर वाचून नियाळ करून देवाच्या उतरांत आमी थोड आमचे थंय आमच्या काळीज संतोशान भरतले आनी आमच्या आत्म्याची ती खंत पयस वेतली किर्तनकार म्हणटा धैर्य सांडलेल्यांक सर्वेस्पर लागींच आसा खंतीन बुडलेल्यांक तो निवारता किर्तनकाराचो अनुभव तो आनी आमकां तो अनुभव आसा मोगाच्या भावा भयणीनो कोणें सांडल्यार देव सांडिना म्हणलें तें धैर्य ती पात्येनी आमकां दृढ आसा किर्तन 30:4-18 वळ The Lord is close to the broken-hearted and saves those who are crushed in spirit. जेन्ना आमी कश्टांत आसा खंतीत दुखीत आसा देव आमचे लागीं आसा देखून आमकां आमचो असले तो मनोभव सोमी आमचे लागीं आसा गॉड इज विथ अस असले बोगणां आमचो स्पिरीट उल्हासान भरूंक संतोशान भरूंक आदार जाता जाकोबान बरयल्या पत्रांत आमी वाचता पयल्या अध्यायान 19व्या वळेन जाकोब लोकांक सांगता मोगाचारू इतलें तुमी बरें करून जाणा जाया हर एक मनशान जाय जे आयकोंक सुटसुडीत पूण उलोवंक सवकास कित्याक मनशाचो राग देवाच्या नितीवंतपणाक आड वेता सबारपोटी आमकां हेरांक आयकोंक कस मारतात आनी आयकनासतना कितें अर्देंकुरा आयकोन रागान भरचें आसा या मानाभेद येवचो आसा देखून आयकोंक आमी सुटसुडीत आसूंक जाय आयकोन हेरांची बोगणां भावना ती दोळ्यांनी देखल्यार मात पावना तांच्या उतरांतली आमकां आयकोंक कळत जाय यू टू लिसन टू दी अदर आनी जेन्ना आमी हेरांक आयकता समजता पाप साहेब म्हणटा आमी आयक जाय हेरांक यू टू लिसन टू दी अदर आयकत आसतना आमकांय हेरांत बुजोवण्याची उतरांय आमकां आदार दितात पूण आमकां चडीत तरान आमकां हेरांक आयकत म्हणजे कश्ट दूख आयकत आसतना तांची दूख बेजाराय उणी जाता आनी असले मिसांव सोमी आमकां दिता आमच्या कुटुंबांत आमच्या कोणाक आमची मोगाची मनशां तांकां आयकूंक जाय आमची मालगडी आसात भुरगीं आसात तांकां आयकूंक जाय आतां आयकतलीं नात म्हणटात आमकां कित्याक आमच्या कानाक इयरफोन आसतात ह्या आमच्या सडीत संगतींनी देखून हेरांचें आयकत आसतना
आमकां तांकां ताका आमी क्रियेक प्रतिक्रिया दिता आसतना थंयसर बरेंपण जाता. भगना भावना आमकां ती बऱ्या तरेन मानून हाडूंक पवित्रोत्म आमकां आदार जावं. आनी सोम्याची आमी हेरांक मागता सोम्याची शांती आनी समाधान तुमचे सवय आसूं. खंयच्याय घरा भितर आमी रिक्त आसतना हे मागणे आमी करूंक जाय. हे व्यक्तीक पळयत आसतनाय आमच्या काळजांत आमी मागोवंक जाय सोम्याचें समाधान ह्या व्यक्ती थंय आसूं दी. सोम्या तुजें शांत समाधान ह्या व्यक्ती थंय आसूं दी. कोणाक आमी भेटता कोणाक हात मेळयता गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग म्हणटा पूण काळजांत एक मागणें त्या व्यक्ती पासून आसूं जाय. कोणाक आमी पळयता तोळ आमचें मागणें सोम्या तुजें शांत समाधान ह्या व्यक्ती थंय आसूं. कित्याक आमकां कळीत आसा हरी एकल्या गिताची ताची खंत बेजाराय आसाच पूण सोम्याचें शांत समाधान आमचे थंय काळीज उल्हासूंक शकता आनी आमचो स्पिरीट देवा थंय व्हरूंक शकता. हें सोम्याचें शांत समाधान आमचे सोम्या आसूं. आनी बाळो जेजूचे आशिर्वादा खातीर आमी हांगासर आयल्या आनी बाळोक आमची भगना भावना समजल्लो तो कुर्सार आसतना सयत ताच्या दुस्मानांक ताणें समजोवन ताणें बोगसिल्लें आसा. आनी असलें सोम्याचें शांत समाधान तुमचे सवय आसूं. सोम्या तुका देव कितें हांव सावकानीक म्हजी हातां बोटां जोडून तुका आडूंक येता भुंदू ताका सोरोदेने तुज्या मुखाची म्हजें हें जीवन केलाय तें पावन पवित्र मारुत्रम तुझा मुझे जीवन केलाय ते पावन पवित्र मारुत्रम तुझा म्हाका सांबेतो दिता स्वादिक तुझे सेवे सोम्या आजां जाता. सोम्या तुका देव कितें हांव सावकानीक म्हजी हातां बोटां जोडून तुका आडून येता भुंदू ताका सोरोदेन तुज्या मोगाची. म्हजे भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्पद्वेदार देवा बापाक मानता तसलें जावून मागात. तुमच्या तंतलें बलिदान आपल्या मनाकानी मेळ्ळें आनी आमच्या जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणें सुदार मोगान आमकां बसयलां. तर ताच्या नांवान आमी भेटयता तीन देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागता त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पोत तुमचे सोवे आसू तुमच्याय सोवे आसू आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पुरात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशे आमी करून फावू. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदरानी ससनाच्या देवा सर्व काळे आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रोसलोय नितीन ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं दयेन ताका सडयलोय. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाखंतात. तांचे संगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता.
Povit, Dil parasu Serbes portu Serkali Samsar burna Tuja Vaibhava Usagi Tukha Jai Usagi Tukha Jai Surbisuraji Navi Itataka Jai Usagi Tukha Jai Usagi Tukha Jai बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्याक धडून ही देणी पवित्र कर आमी मागताव जावं ती आमकां आमच्या सुमेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या कुशेन कस मरोन सुसुंगवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिवन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची तिसपरी जेवण दतस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नी कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षांत मेळच्याक तुमचे पसोत आनी समेस्त मनशां पासत तें वाडोवतलें हे म्हज्या उडासाक करात Bovarto so good purgatuya Sumya Jesu Tuje Mara Ami Samarta Tuje Punar Jivan Pun Ami Pekerta Tuja Inya Tumya Jesu Ami Etrikta Tuja Inya Sumya Jesu Ami Etrikta बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करताव आनी हो जिवीत सुवंडो आनी सोडवणेचे काल्स तुका समर्पित हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वसताव आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतले आमा समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तरलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा पिटर पौल आमचे गवळी बापा आनी सगळे आजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुन्हा जीवनपणाचो भरोसो दवरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पर जळीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आमकार मरे देवाचे माये सांगाती भगेन झुजे ती सोपती भगेन धर्मता आनी सर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगात तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं Tuas Jesu wरवीं tuas Jesu सांगाता tuas Jesu थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदा बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना
आमच्या सुमयान शिकिल्ल्या मागण्या मारिफात देवाचें राज ताचें शांत समाधान आमकां लाभो म्हूण मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज सामका येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मोक्षितांव तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिव नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली विघ्नांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवंदारा जेजू क्रिस्तचें येणें बरोवशान तरतल्यांक आमकां तुजे उदाका कुतीन सडपातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाठाय. कित्यार सुरती पुदवी आनी महिमा तुजी सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या आदम दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय सुम्या पूण तुजे पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमची कासूज देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. असो जेजू आमचो सुमी आनी आमचो सोडवंदार देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपण लाभल्ली आमी खंडीत सुभागी. म्हजे भितर येवचें म्हाका फोना तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्तची करून रगत म्हाका ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन.
एक घडी पर आमचे दोळे आमी दंपया, निट्ट आमी पोशया. पवित्र युकरिस्तांत जेजू म्हज्या काळजांत आयला. ताका आमी अर्गां दिवया. ह्या दिसा खातीर, ह्या दिसा हांवें जोडूंक वेच्या बेसवां खातीर, जिविताच्या देण्या खातीर आनी सर्व कृपे खातीर. जे वाचपांतलें वा याजकान दिल्ल्या नियाळांतलें एक संदेश तुमच्या मोतीक हाडा. जावं पुरो एक शब्द, जावं पुरो एक वाक्य, जावं पुरो एक उतर. तें उतर, तो शब्द तुमकां कितें सांगता समजया. तो संदेश आईच्या दिसा कॉन्क्रीट जावन कशें हांव पाळटलों, कशें हांव पाळटलें म्हूण व्हरोन पळया. कांय तरी निश्चय घेवंक जाता जाल्यार पळया. हांव आज हो संदेश ह्या रितीन जियेतलो, जियेतली. आमचे थंय बरे निर्धार आसात, पूण कूड आमची अस्कत. त्या देखून देवाचो आदार मागा. आज हांव हें करूंक वेता. देवा, म्हाका तुजो आदार दी. आईच्या ह्या येवकरिस्ताचो, आईच्या नोवेनाचें बेसांव कोणाक सक्कड तुमकां दिवंक जाय. तुमच्या बायले भुरग्यांक जावंक पुरो, कुटुंबाच्या पिडेस्त प्रायवंतांक जावंक पुरो, तुमच्या मोगाच्यांक जावंक पुरो, तुमच्या परगवंतच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक जावंक पुरो. तांकां तें बेसांव तांचो उडास काडून धाडून दिया. सवकास दोळे उक्ते करा. निमाणे मागण्याक सक्कड आमी उबी रावया. प्रार्थुया. प्रितीवोन बापा, तुज्या पुताच्या नावाक मान दिवन सगळ्यांनी तिमी मोडची म्हूण तुवें येवजिलें. हे तुज्या मोगाचे येवजणे पसत वो दिनवासनेचो यज्ञ संभ्रमून जेजूच्या नांवांत आटापलेली तुजी सडवण सगळ्या मनशांक फावय म्हूण आमी मागता. जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जियोंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंच नांव
विश्वासान उसारून सर्गार तुका ससनाक वाखानूंक आमकां फावय म्हूण आमी प्रार्थीत हांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमच्याय सोवे आसूं. सबोधेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून येयात क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे वडुकार. दय करून बसा. बोन निबडिनो तुमकां सुमेस्तांक एक अपुरबायची सकाळ मागता. गुड मॉर्निंग. आज नोवेनाचो 6वो दीस कुडी बोगनाची उदरगत जिवीत जाता संतोष बरेत. मॅच्युरिटी ऑफ बॉडी अँड मायंड अँड इमोशन्स हो विशय घेवन आमी कुडी बोगनाची उदरगत जेजू थंय वाडच्याक कशें आदार जाता म्हणून नियाळ करते आसा. आनी आज आमी हो दीस कॅथोलीक सभे खातीर भेटयलेलो जावन आसा. आमच्या दियेसीजींत आमच्या समाजींत लायकांचो एक बळवंत ताळोचो कॅथोलीक सभा आनी हाचे तावन जायती बरेंपण मुखेलपण आमच्या समाजाक मेळटे आसा. आनी तुमी हांगासर आसची जायतीं जाणां असल्या संस्थ्याक सेरवून तुमची सेवा दिते आसात ते आमी मानून घेता आनी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी आमची शाबासकी उसारता. आनी आयच्या दिसा आमचे संगी आसून ह्या सकाळीच्या वेळा अर्थबरीत नियाळ दिवन हो विशय आमकां समज सारकें विवरण दिल्लें आसात. मात निमिसाचें बलिदान भेटून आमचे खातीर मागिल्ले जावन आसात. मनदीक बाब जोकिम फर्नांडीस ते बाजोडेंत वस्ती तांची आसा. फाटल्या वर्सांनी ते थोडे फिरगजनी सेवा दितच आमच्या सांजुजे सेमिनारींत प्राध्यापक जावन तांणी सेवा दिल्ली आसा. आनी आतां प्रस्तुत ल्हान क्रिस्तांव समुदाय हाचे दिएसीसचे दिरोक्तर तशेंच राष्ट्रीय मट्टार वर्ते वावर ते करन आसात. आमी केदाळाय तांची सेवा ह्या पुणशेतान विचारल्या वेळार ते कुशे मनान ते दिवंक तयार आसात. बापानो ह्या सकाळींच्या वेळा आमचे संगी आसून अर्थबरीत नियाळ दिवन आमचे खातीर मागिल्ल्या तुमकां सर्व भक्तिकांचे नांवे आनी कर्मिलितांच्या नांवे देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू फादर. तांचे संगी आसात आमचे कर्मिलीत याजक तांकांय आमी दिनवास पाठयता. फाल्यां नोवेनाचो 7वो दीस विशय आसा शिकाप दिव उजवाड काळोखाची कामां मोड. कशें आमकां शिकाप जेजू थंय वाडच्याक आदार जाता म्हणून आमी फाल्यांच्या दिसा नियाळ करतले आनी तो दीस सर्व पिडेस्त आनी प्रायवंता पासत समर्पिल्लो जावन आसा. तांचे पासत विशेष मीस 10:30 वरार हांगासर आसतले आनी कुमसार जावंक तांणी बसच्या जाग्यारच आमी वेवस्था करतले. त्या देखून तुमच्या घरांनी आसच्या पिडेस्त आनी प्रायवंतांक ह्या मिसाक हाडूंक आमी तुमचे लागीं आपोवणें दिता. वॉलंटियर्सांची आमकां गरज आसा प्रत्येक जावन फाल्यांच्या दिसा कित्याक सुमार लोक हांगासर येवंचो आसा. आनी फेस्ताच्या दिसा ह्या दोनूय दिसा वेवस्था करूंक जेवण वाडोवंक आमकां वॉलंटियर्सांची गरज आसा. जे कोणें नांवां दिल्लीं आसात तुमी फाल्यां तुमच्या सेवेक आयते रावचें. तशेंच हेर कोणाक तुमची इल्लीशी सेवा ह्या फेस्त संदर्भार दिवंक आसा तुमी स्टॉलांत तुमचें नांव दाखल करचें. ह्या दिसांनी हांगासर जायती वेवस्था चलते आसा, जायतो संभ्रम चलते आसा, विविध कार्यक्रम चलते आसा. आनी ह्या सर्व संगतीचे एक मोठवें रील करून आमकां धाडलें जाल्यार हाचें कॉम्पिटिशन आमी मांडून हाडलां. इन्फिंट जीजस श्राइन आनी श्राइना भोंवती जावच्या सर्व संगती विशयंत 60 मिनिट्स असो एक रील आमी रील पयलें सोडताले. हांव आतां रील करता म्हणजे आमच्या मोबायलार आनी सोशल मिडियार तशें रील करचें कॉम्पिटिशन धाकटो विडियो करचें कॉम्पिटिशन मांडून हाडलां. तुमी तुमच्या भुरग्यांनी हातूंत भाग घेवचें म्हणून आमी तुमचे लागीं विनंती करता. तुमी ह्या फेस्ताक न्हय मात्र वरवीं पयशे रुपार दान दिते आसात तुमकां आमी दिनवास पाठयता. 5000 आनी सडीत दिल्ल्यांक आमी फेस्ता दिसा वाती वांटतल्या. मिसां आनी दान दिवंक भायर कावंटराक तुमी भेट दिवची. सुमार 20,000च्या की सडीत खुरीस एकठांय केल्ले आसात. मनदेक बाब अश्विन क्रास्त हांणी
आनी हांगासर ताचें एग्जिबिशन चलतें आसा ग्रोट्याक हेच्या वाटेर काल पोर पावसा निमती तें उक्तें नातलें तुमी थंयसरी भेट दिवची. देव बरें करूं. आतां नोवेना खातीर दिंबी घालया. प्रागच्या बाळका जेजूचे नोवेन. मनशांच्या भुरग्यां सांगता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा स्वामी. जेजू मनशांचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गुण कर्ण वैज म्हणून हांव ताका फावो जालें. नेनेरांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. प्रागसो जेजू बाळक म्हणटा कितले चड तूं म्हाका करता तितले चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. सर आमचे तेसो आंबाळका जेजू मुखार दवरया. आज प्रत्येक जण आमी नियाळ केलो. कुडी बोगनाची उदरगता जिवीत जाता संतोष बरीत. प्रत्येक जण आमच्या बोगनांची वाडवळ जायचे. जावंक पुरो आमच्या बोगनांक घाई जाल्यात. ल्हान आसतना जावंक पुरो या आनी केदळाय रिजेक्शन तिरस्कार लाभला. आमच्या जिवितांत भोव सिग्निफिकंट आसचे तसल्या व्यक्तींत हांव जावंक पुरो आवय बापायत हांव न्हू. जावंक पुरो तुमच्या सजीनी ह्या संगतींत हांव न्हू. ह्या टिचरांत हांव न्हू. एका दिसो धोको बसला. एका दिसो राग आसा काळजांत. तिरस्कार आसा. हे घाई गूण कर म्हणून बाळका जेजू लागीं मागया. खुर्सार वरयल्लें ताचें रगत आमचेर मागून घेवया आनी ह्या गायांचो परिणाम आमी हेरांक घाई करचे तसले व्यक्ती जायनाये. बगार गूण करचे तसले व्यक्ती जायचे. आमच्या उतरान तशेंच आमच्या करण्यांनी हेरांचो मोग करचे तसले व्यक्ती जायचे. उपकार आमी ताचे थान मागून घेवया. जावंक पुरो आमच्याच उतरां वरवीं आमच्या नडत्या वरवीं हेरांक आमी दुखयलां. तांचे लागीं संबंध तुटला. आज आमी एक निर्धार घेवंक फावो. बाळका जेजूतान आदार मागया. जायतीं कुटुंबां फासाळल्यांत. कितेंय जावं बाळका जेजू आज म्हाका एक ह्या संबंधान मुखार वचूंक जाय. हांव एक फोन करतलो फोन करतलीं त्या मनशा लागीं ज्या कोणाक हांवें दुखयलां. जावंक पुरो तुज्या पाप्पा मम्मी लागीं तूं उलयना नाय. जावंक पुरो तुज्या लागशिल्ल्या एका सैऱ्या लागीं तूं रागार आसाय. बुक्सूंचें देणें मागून घे. आमची बोगनां तशीं उसांबळ जालीं तर जाल्यार निमाणें आमचें जिवीत लागाड करतलें. दर्यो शांत केल्लो जेजू आमच्या बोगनांकय शांत करूंक शकता. आज आमी कॅथोलीक सभेच्या सर्व सांद्यां पासत मागया. इगर्जे भितर तशें भायर हेर धर्मसंगी तशेंच राजकीय वलयांत थंय जायतो वावर करन आसात. आमच्या क्रिस्तांवांचे बैले मुखामोळ ते जावन आसात. हे आमच्या बावंडा पासत मागया. हांगा जायती हेर ते सवां आयल्यांत. बऱ्या भलायकी पासत सैरीक मेळचे पासत बरें काम मेळचे पासत कुटुंबां शांत समाधान रास करचे पासत भुरग्यांचें देणें फावो जावचें पासत विजा मेळचे पासत अशें विविध ते सवां आयल्यांत. तांचे बराबर आमची ते सवाय बाळका जेजू मुखार दवरया आनी सांगात आमी म्हणया हे भगवंतो जेजू बाळका तुजी सर्व पदवी अजापितरान उगडापी केल्ली आसता. बेसांव दिवंक कोलोलो आसता. तुका पातयेन उलो मारतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसबांनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं. नमान मोरये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. देव मनीस जाल्ले तसलें घडीत मोती हाडन व्हरत्या संतोशान हो मिस्तेर आमी परगटया. देवाचो पूत मनीस जालो. देवाचो पूत मनीस जालो. देवाचो पूत मनीस जालो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक.
जेजू बाळका आमचेर बेसावगरणे आयक आमचे मागणे जेजू बाळकाक मागणे ये अजापाच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजाचेर हे काकुळचे दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडून आमी मागता तुजे इतले बिरमोतेन भरुले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकारसूं दी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी काड आमच्या वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमोक आनी बुजवण आमकां धाड बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदा बाळका जेजून आमकां खंडीत जावन जायते उपकार फावो केल्यात आमकां आमच्या कुटुंबांत शांती समाधान रास करूंक फावो केला म्हजी शांती तुमकां दिता म्हणलें सुमयान आमचे भोगनांक घाई जाल्ल्या वेळार भोगनांक मार पडल्या वेळार ताचे तर आमकां वकात मेळ्ळा खुमसाराच्या सक्रामेंता मुखांतर जेजून आमकां बक्षिला गूण केल्यात आमकां हे सर उपकार मोती हाडून सांगता आमी म्हणया हे भोव उद्दार बाळोक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडता तुवें आमकां दया केल्या येदे व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या तूं जावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळी पातयेन आमी तुजेर आमी दवरता तुज्या अजापांच्या इमाजे मारिफात तुजे भक्त सगळ्यान विस्तारून खळनांतली दैवीक म्हजो सोडून दी सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू आमेन आशीर्वाद घेवंक तकली बघावया स्वामी जेजू ख्रिस्त तुमचे सेवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं बापा आनी पवित्र आत्म्या सवे जी येता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक आमेन नामांची बाळका सुरखींच्या तारका उठली कायता वायच्या दिसा मनशाच्या पोसणारा आमच्या सांभाळणारा भलायकीच्या दातारा मनशा बाळसां तूं जल्मून आयलो पातका उबारली आमकां वयर काडली लांबी कायेंची येलो दुब्या उधार जालोय जैताचो मुकूट सोडलो नामांची बाळका सर्गीच्या तारुका व्हडली गायता वायच्या दिसा मनशाच्या पोसणारा आमच्या सांभाळणारा भलायकीच्या दातारा मुखार पुत्रा सुवे अंकार मोरया आशीर्वाद दी आमकां भगवान कुर्साचे कुरवणी और आमकां कित्या आमच्या सुणांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे बाळूक जेजूच्या भक्तिकानो तुमकां सुमेस्तांक प्रणाम बाळूक जेजूची वार्षिक परब ह्याच जानेवारीच्या 14 आनी 15 वेर आमी समरमता फेस्ताचो संदेश असो आसा जेजू मानवल्लो जालो जाणवायेन आनी प्रायेन वाडलो ह्या फेस्ताची सुरवात जानेवारीच्या 4 तारखेर वोजांच्या पुरशांवा सांगाता सुरू जाता हो वोजांचो पुरशांव ब्रेस्तार दीस संजेच्या 4:30 वरार बागेवंत कुर्साची फिरगस कोर्डेल हांगा तावन सुरू जाता पुरशांव पुनशेताक पावतच बावटो उबारन ह्या फेस्ताक अधिकृत चालन आमी दितेल्या त्या उपरांत 9 दिसांची नोवेना हांगसर चलतात नोवेनाच्या दिसांनी 9 मिसां आसात सकाळींच्या 6 वरार 7:30 वरार 9 वरार 10:30 वरार आनी 1 वरार ही सकड 5 मिसां कोंकणी भाशेंत आसतली 10:30च्या मिसा उपरांत पवित्र एवकरिस्ताचें आराधन आसतलें
ह्या वेळार आमी तुमच्या सुमेस्ताच्या इराद्या पासोतू विशेष रितीन मागतले. 10:30 आनी 1 वराचे मीस जाल्ले उपरांत सक्कड भक्तिकांक जेवणाची वेवस्था केल्या. संजेर 4 वरार मल्याळम, 5 वरार इंग्लिश आनी 6 वरार कोंकणी भाशेंत, 7:30 वरार कन्नड भाशेंत मिसाचें बलिदान आसा. संजेचे 6 वरांचे मीस उक्त्या मैदानार आसतले. फेस्ताचो पयलो दीस जानेवारीची 14 तारीख आयतार. त्या दिसा मिसाची बलिदानां अशीं आसात. सकाळींच्या 6 वरार कोंकणी भाशेन, 7:30 वरार इंग्लिश भाशेन, 9 वरार कोंकणी भाशेन, 10:30 वरार कोंकणी भाशेन आनी दनपारां 1 वरार कन्नड भाशेंत मिसाचें बलिदान आसतलें. 10:30 वरांचें मिसाचें बलिदान सक्कड पिडेस्त भावा भयणी पासोत भेटोवचें जावन आसा. त्या दिसाचे संभ्रमीक फेस्ताचे मीस संजेर 6 वरार कोंकणी भाशेन आसतले. अदीक मनदीक ऑस्वर्ड जोसेफ लुईस, निवृत्त गवळी बाप, जयपूर दिएसीस हे मिसाचें बलिदान भेटयतले. फेस्ताचो दुसऱ्या दिसाचो दाबाजो जानेवारीच्या 15 तारखेर सोमारा दीस आमी संभ्रमतले. तो दीस रजेचो आनी मिसां अशीं आसात. सकाळींच्या 6 वरार, 7:30 वरार, 9 वरार कोंकणी भाशेंत मिसाचीं बलिदानां आसात. ह्या दिसाचें संभ्रमीक मिसाचें बलिदान सकाळींच्या 10:30 वरार कोंकणी भाशेंत अदीक मनदीक दोतोर फ्रांसीस सेरावो, शिवमोग्गा दिएसीसचे गवळी बाप भेटयतले. हे मीस सक्कड भुरग्यां पासोत विशेष रितीन भेटोवचें जावन आसा. उपरांत 1 वरार मल्याळम भाशेंत मिसाचें बलिदान आसतलें. ह्या फेस्ताच्या दोनूय दिसा दनपारांच्या वेळार भक्तिकांक जेवणाची वेवस्था आसा. ह्या 12 दिसांचो दाबाजो संजेच्या 6 वरांच्या मिसा सांगाता आखेर जाता. मीस जातच युकरिस्तीक पुरशांव आसतलो आनी उपरांत आमी बावटो देंवोवन बाळका जेजून आमचेर वतिल्ल्या सर्व आशिर्वादां खातीर दिनवसतल्या आनी ह्या वर्साचो दाबाजो चलोवंक आमकां फावो केल्ल्या खातीर ताका आमी अर्गां दितल्या. ह्या परबे सांगाता जानेवारीच्या 11 तारखेर आनी 12 तारखेर सकाळींच्या 8:30 तावन दनपाराच्या 1 वरा पर्यंत रक्तदान शिबीर आसतलें. रगत दान दिवन हेरांचो जीव वाचोवचें एक वर्तें काम करूंक हांगसर अवकाश आसा. नोवेनाच्या दिसांनी तुमकां हांगसर येवन बाळूक जेजूची आशिर्वादां जोडूंक आमी आपोवणें दिता. सुटावें कुमसार जावंक तुमकां हांगसर अवकाश आसा. तुमी येया, हेरांक आपोवनडा. बाळूक जेजूची वर्तें बेसांवां आमी सक्कड जोडया आनी आमचें जिवीत नंदन करया. देव बरें करूं. मोगाचें नांव बाळूक जेजूच्या फेस्ताचो विशेष सांगो आयतो जाला. अंक्याचो विशय जेजू मानवलो जालो, जाणवायेन आनी प्रायेन वाडलो. नामान बाळूक जेजू पत्र 15 वर्सां बरोवन 16व्या वर्साक पयण सुरू करता. वाचपी आनी वर्गणीदार जावन तुमचो पाठिंबो आमकां लाभला. तुमकां दिनवास. कार्मेल गुड्याक येता आसतना पत्राची वर्गणी नवीकृत करून उडास दवरा. हर एक कुटुंबाक एक बाळूक जेजू पावनी म्हणली आमची आशा. तुमकां समेस्तांक नव्या वर्साचे शुभाशय. नव्या वर्साची कार्मेल प्रेरण बायबल डायरी आतां मोकळीक जाल्या. हर दिसाची वाचपां, किर्तनां, वांजेल, प्रेरणदायक आनी सकाळीक नियाळ, सांताची जिणी आनी त्या दिसाचो महत्व मात्र न्ही 20 पानां, चालती मागणी आनी हर नोवेना हातून आटापता. सदांच्या सुवात्यांनी ही प्रती मेळटा. आजच तुजी प्रती घे आनी नव्या वर्साक देवाच्या उतराचो वेळ मेळटा.